फोंड्या आतां पोशिल्ले सुणे बेवारशी सुण्यांचे देखरेखीचो खर्च उखलतले। पालिका बेवारशी सुण्यांचो खर्च पोशिल्ले सुण्यांचे रजिस्ट्रेशन आनी रिन्युवलांतल्यान वसूल करतली। सुण्यांचे रजिस्ट्रेशन जाल्या उपरांत तांकां टॅग दितले, ना ते बेवारशी। पाळीव कुत्री आसा घरांत, त्या कुत्र्यांक खातीर तेजे आमी पयलीं सुद्दां आमी एक तेंचे कडल्यान टॅक्स घेताले। मागीर तो आमी जेन्ना हेजो कुत्र्यांक न मारपाचो जेन्ना एक कोर्टा कडल्यान ऑर्डर येयली आनी तेजे नंतर ते सगळें प्रोसेस आशिल्लो तो आमचो स्टॉप जाल्लो। गव्हर्मेंटा कडल्यान आमच्या डिपार्टमेंटा कडल्यान सर्कुलर येयलो की तेंचे कडल्यान टॅक्स घेवचो म्हणून। तो परते मिटिंगेक घातलो आमी आनीक एप्रूव करून घेतलो। तेजी कॉस्ट रजिस्ट्रेशन फी आहा 300 रुपया आनीक जे फॉरेन ब्रीड आहा तेजे खातीर वर्सा 200 रुपया आनीक जे फॉरेन ब्रीड म्हणजे ल्हान आसा तेका आनी लोकल म्हणजे आमचे लोकल कुत्री जे आसा तांकां 50 रुपया वर्साक। आतां हे स्किमीन आतां आमी सर्वे करतले की कोणा कडेन पाळीव कुत्री आसा ते आयडेंटिफाय करतले, ते कसले ब्रिडाचे आहा ते आयडेंटिफाय करतले आनी तांकां नोटीस दितले की तेमी येवन म्युन्सिपालिटीन ते रजिस्टर करा म्हणून। आमी तो पीपल फॉर एनिमल हेंचे कडेन आमच्या म्युन्सिपालिटीचो टायप आसा, कारण जर कुत्रे जेंकां ऑपरेट केले ना तांकां व्हरून तेणी ऑपरेट करचे, तेजो कॉस्ट जो आसा तो म्युन्सिपालिटी तांकां पे करता। नगरपालिकेन सुण्यांक स्टेरलायज करूंक पीपल फॉर एनिमला बरोबर टायअप केला। सेकंड आमी हांगा हाडटा पळय न्हू पेट्या तेन्नाच आमी तांकां प्लस रॅबीज वॅक्सिनेशन करूनच सोडटा। सो तांकां कितें मागीर कित्याक परतून वचून रॅबिजाचें हें कांय जावंक जायना म्हणून तेन्नाच तांकां सोमतें रॅबीज वॅक्सिनेशन दिता आमी आनी परतून त्याच जाग्यार रिलीज करता। पाळीव जनावर अशें फोंडान म्हटल्यार आसतले एक 400-500 सुमार लोक आसतले, मोर दॅन दॅट वचपाक शकता। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू।